ताका त्या 3 वर्सांनी वैज्ञानिक तरान ये गाय नीसगी या ये आपणा ते कंस आयला म्हण पाद्रे पियो काय पटी सांगता की म्हणल्या खातीर ताका वॅटिकना जावन एक पंगड येवन ताची सजना करूंक लागले. हे नीस गाय घे म्हण सायंटिफीक तरान प्रूव करूंक तांकां अवकाश दिता आसतना पाद्रे पियोक लोकां खातीर मिसां भेटोवंक नातलीं, लोकांची कुमसार आयकोंक नातलीं आनी त्याच प्रमाणे लोकांक मेळोंक नातलें. बंदर ताका घाल्ली. कित्याक? तुज्या विशयांत वैज्ञानीक तरान तुज्या त्या गायी कितें आसा म्हणटाय वैज्ञानीक तरान संशोधन जावंक आसा त्या वेळार तुवें कोणाक मेळोंक ना. पूण पाद्रे पियो आपल्या कुडाक गेलो, ल्हानशे कुडांत एक बांक आसलो, त्या बांकार तो बसतालो, मागतालो आनी मागतालो. जेजू सांगता एक जावन तो जियेतालो. Praise the Lord, hallelujah. मगेच्या भाव भयणीनो बोवा परबाई व्हरतो स्वागत तुमकां ह्या आमच्या शिकोणेक. प्रत्येक तरान देवान दिलें सर बरेंपण आमी वाखाणलें. आयचो दीस देवाक समर्पीत करया आनी आमकां सर्वंगी देवाक समर्पीत करया. आमी संपूर्ण तरान देवाक समर्पीत करता आसतना देवूत आमकां ताच्या वर्त्या वाटेक पावयतलो आनी ताच्या वर्त्या वाटेंत चलोवंक आमकां शिकयतलो आनी तसलें बरेंपण देवान आमकां दिलां. आनी आज आमी प्रत्येक तरान San Padre Pio orto भाग्यवंतो आनी ताच्या जिणे विशयांत थोडे आमी आज शिकोवणेंत पळोवचें. कित्याक San Padre Pioची परब लागीं आयल्या आनी आज आमी पळयतना आख्ख्या संवसारांत आधुनीक तरान वर्त्या मापान हसऱ्यांचे हसरें अजापाचें अजापा करचो सान जावन आसा San Padre Pio. आनी San Padre Pio हर एकल्याच्या गरजांक पावचो सांत म्हळ्यार बगप आज मनशा थंय आयला. कित्याक अपुरबायेचो याजाक तो जावन आसलो. याजाकाच्या त्या दिसांनी याजकपणाच्या त्या दिसांनी ताणें जायत्या जाणांची सेवा केल्ली जावन आसा. कसली ती सेवा? ताच्यात ते याजकपणान मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना त्या देखून आमी ताका म्हणटा येवकरिस्ताचो मिस्तीक म्हणून आमी ताका आपयता. त्याच प्रमाणे कुमसारींत जायते जाणांची पातकां दोनकां तांकां साल्वासांवाक हाडिल्लो व्हरतो सांत जावन आसा फ्राद पियो. भाग्यवंत पियो आपल्या जिवनांत सगळे आपल्या लोकां खातीर तो समर्पीत करता. त्या देखून आमी ताका म्हणटा भाग्यवंत पियो पाद्रे पियो. म्हळ्यार भाग्यवंत पियो पाद्रे पियो. आनी ताच्या वर्त्या जिवनांत ताणें भोगुल्ले ते कश्ट कुर्साचे 5 गाय. ते कश्ट म्हूण ताका भोगोंक ना. कुर्साचे कश्ट ताच्या कुडीर कोसोवच्या खातीर ताणें देवा कडेन मागिल्लें जावन आसा. म्हाका ते 5 जेजूचे गाय मेळोवन दी. आनी त्या जेजूच्या गाया देखून कितें कडेन जालें म्हणलें आमी मुखार पळया. आतां San Padre Pio 1887 मे 25 जल्मलो आनी इटलींतल्या बेनेवलंतलो पिएट्रेल्सिना म्हणल्या गांवांत ताचो जल्म जालो. ताका ताच्या आवय बापायनी पाद्रे पियो म्हूण नांव दिवंक ना. कित्याक तो जल्मच्या वेळार ताचो बापूय तांच्या सांगाता नातलो. तो अमेरिकान बिजनेस करूंक गेल्लो आनी बिजनेस करल्या देखून ताका कितें नांव दिवचें म्हूण सयत ताका एक ताणें त्या विशयान कांय विचार केल्लो ना. त्या देखून ताच्या आवयन ताका फ्रांसीस म्हणलें नांव दिल्लें जावन आसा. आनी ताचो बापूय अमेरिका पावलो. थोडो तेम थंयत रावलो. 8 जाणां भुरग्यां पैकी 5 भुरगीं वांचून उरलीं. ते भुरगीं मरण पावल्लीं जावन आसात. ल्हान प्रायरितांत तरलीं जावन आसात. आनी अशें आसता कुटुंबांत जायते कश्ट आसले. कुटुंबाचे कश्ट तांकां इतले दंडसिताले की पाद्रे पियोक सुरवेर शिकपाक वचोंकूच कश्ट जाय म्हणल्यार बरें जालें. कित्याक संत अन्नाच्या इगर्जेन ताका पवित्र स्थान दितना फ्रांसीस म्हणलें नांव ताका दिलें. फ्रांसीस पोर्जियोन. आनी फ्रांसीस भावंडांत बरलो.
इटलीच्या सांप्रदायिक मोलाच्या शिकपांत वाडलो. ल्हान प्रायर तावन शेतांत काम करूंक तो गेलो पळया. आनी शेळयांक सोरोवचें ताचें काम आसलें. तो आपल्या कुटुंबाक त्या दोरी आदार दिवंक शकलो. ल्हान आसतनाच नेणट्यापणारच शेतान कामाक गेलो. बकऱ्यांक शेळयांक सोरोवंक गेलो आनी त्या कुटुंबाक आदार जावंक पावलो. आपल्या भावंडां आनी इश्टा लागीं तो हेरां भाशेन खेळ्ळो. कांय वेळार खेळटना आपूण मागण्यार थोडे पटी बुडलो. फकत खेळूनच रावना, नेणटो आसलो तो मागण्यान सयत तो बुडलो. जर कोणेय गाळी दिवची उतरां उलयलीं जाल्यार त्या जाग्यार तो रावनातलो. त्या जाग्यार तो पयस पळापळ घेतालो. आनी थोडे पटी घरांत कोणेय व्हडल्यान उलयलें जाल्यार गाळी दिले जाल्यार तो कुडा भितर वचून आपलें दार बंद करून बसतालो. लोकांक देवाक आत्मान करचें आनी चड करून देवनिंदा आयकुच्या की आपूण बेरो जावन उरला म्हणल्यार बरें, आपले कान बेरेत म्हणल्यार बरें तो दाखयतालो. कित्याक तें सगळी लोकांक देवाची निंदा करची ताका मेजोंक ना. तो तें आयकोंकूच तयार नासलो. पूण तो चिंततालो हांव मरोंक तरी तयार, पूण देवाची निंदा हांव आयकोंक तयार ना अशें तो म्हणटालो. फ्रांसिसाक शिकप आपणावचे खातीर डॉन डॉमिनीक तिझानी म्हणल्यार व्यक्ती लागीं धाडलो. आनी अशें आसता ताणें कितलें शिकयल्यारय ताच्या ल्हान तकलेक गेलेंच ना. ताका शिकप ताच्या तकलेक गेलेंच ना. फ्रांसिसाक समजनातल्या वेळार कित्याक इस्कालाक वचचें, कित्याक शिकप शिकचें म्हणून ताका भोगतालें. सकाळीं उठलो तो सीदा मिसाक इगर्जेक धांवतालो. हें ताच्या शिकोवण्याक सोंसनासलें. कोण सकडी ताचें शिकोवणदार आसलें ताका सोंसनासलें. अशें आसता ताका ताच्या आवयन आपल्या भाव्यान सोलोवच्या इस्कालाक धाडलो. ताची आवय समजून घेताली ह्या भुरग्याक देवा वयर व्हरतो अभिमान आसा. मिसाक तो धांवता आसतना तसो शिकोवणदार म्हणटालो तशें करूंक ना. हांवें सांगिल्लें बरें जाय पूण पाद्रे पियो मीस सोडिनातलो. कशें आमी पळयलें कार्लो आकुतीस केन्ना 7 वर्सां प्रायर ताणें कुमगार घेतलो. ताचे उपरांत 15 वर्सां म्हणसर मरण पावच्या म्हणसर ताणें एक मीस सोडिल्लें ना. चड आनी चड करून फ्रांसीस आसीच्या वर्त्या मेट्यांनी प्रभावीत जाल्लो तसो कार्लो आकुतीस म्हज्या प्रमाणें पाद्रे पियोच्या जिणे विशीं जायतें तो आयकून शिकलो. आनी अशें आसता त्या शिकोवणे तरी ताणें आपल्या जिवानंत मारपाट करून ह्या सांता भक्तांच्या जिवना द्वारे प्रेरीत जावन व्हरतो आज आधुनीक काळाचो तरणाटो भुरगो सांत तो जालो. आनी त्या प्रमाणें जेजूचें वर्तेपण ताणें आपणयलें. इस्कॉलाक ताच्या भाव्यान शिकोवचे इस्कॉलाक ताका धाडलें. थंय फ्रांसीस शिकपान प्रवीण जालो. पळया जायते फावटी आमी चिंताव हे भुरगे एसेन ताका तकले ना. हांगा ह्या इस्कॉलांत शिकोवणदार सांगता ताका मोतीक कांय चड वचनासलें. पूण भाव्यान चलोवच्या इस्कॉलांत ताका जायतो तो प्रवीण जालो. आनी ताचे उपरांत नियमान तो बऱ्या रितीन पाळटालो. पळया एक सांत आपल्या ल्हानपणांत तावनूच ती नियमां पाळून वेता. सांगाती विद्यार्थी तशेंच शिक्षक ताची आपूण बाय करताले. ताका वर्त्या तरान उखल धरताले. ताचे ते वर्ते गूण ताचे मावल्या ताचे जे गूण उखल धरताले. ताचें शिकप बऱ्यान चल्लें. फ्रांसिस्कान शिकपा वेळार ताचें शिकप जें कितें ताणें सुरवेर गळसिल्लें तें ताका उपकाराक पडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. फ्रांसिसाक म्हळ्यार पियोक पाद्रे पियोक आपल्या ल्हान प्रायर तावन धार्मीक जिविताची ओडणी आसली. तो केदाळ चिंतून आसलो हांवें एक बरो धार्मीक जाय, हांवें एक पवित्रपणान सांबाळलो भुरगो जाय म्हूण तो सदांच चिंतून आसलो. ताका जायते फावटी ह्या विशीं उगडापण आनी देखावे जाताले अशें म्हणटात. आपल्या 5 वर्सां प्रायर ताणें उक्त्यान आपणाक जेजू भेटयलो. पळय 5 वर्सां प्रायर ल्हान नेणटो. आज म्हणटा भुरग्यांक कांय कळीत ना म्हूण सांगता. पूण त्या काळार सयत आज आमची भुरगीं जायतीं तकलेंत हुशार आसात. मात्र जायतीं जाणवाय ती जोडटात. पूण त्या काळार सयत 5 वर्सां प्रायर तो उक्त्यान आपणाक जेजू भेटयलो. भक्तीक गितां गावचीं, इगर्जेन सेवा दिवची, एक्सपरपणांत मागोवंक तशें गितां गावंक ताका चड खुशी आसली. हर एका वेळा तो एक्सपरपणांत
मागतालो. आमकां एकसरपण म्हळ्यार आज जायत्या जाणांक आमकां बोरींग म्हणटात. बोरींग, लायफ इज बोरींग. कित्याक एकसरपणांत सोम्या सांगात एक जावन जिवंक आमी शिकोवना आमच्या भुरग्यांक. नेण्टेपणार ल्हानपणारच आमी तें शिकयलें जाल्यार आमची भुरगीं केन्नाच लायफ इज बोरींग म्हणचे ना. आनी कित्याक तांकां कळीत आसा सोम्या सांगात उलोवचें, सोम्या सांगात गीत गावचें, सोम्या सांगात एक जावन जियोवचें, हाचे विशयान तांकां सक्कडी कळीत जातालें. त्या देखून आज आमी कितें करता, लौकीक शिकपाक, लौकीक जाणवायक, बायल्या जाणवायक जायते ओत्तो दिता, ह्या ताका इम्पॉर्टन्स दिता. पूण आमी त्याच सोम्याच्या जाणवायन बरोवंक, सोम्याच्या मोगान बरोवंक कितल्या मापान आमच्या भुरग्यांक प्रेरण दिता तें आमी पळोवंक जाय. एखादो वेळार तसलें प्रेरण दिल्लें जाल्यार पाद्रे पियो आपल्या 5 वर्सां प्रायर जावन तो इगर्जेक धांवन वचोन सोम्याचें गितां गायतालो. मात्र न्हय, एकसुरो आसतना त्याच सोम्या विशयांत तो चिंततालो, एकसुरपणान मागोवंक तशें गितां गावंक ताका खुशी आसली. आपल्या पुताचे आशे विशीं ताच्या आवय बापायक येदोळ खबर मेळिल्ली. तो एक धार्मीक जावंक आशेता म्हणली खबर ताच्या आवय बापायक येदोळच मेळिल्ली. त्या दिसान एकलो कापुजीन याजाक तरणाटो कामिल्लो तवळ तांच्या गांवाक तवळ भेट दितालो. पयलें आमच्या गांवांक जायते जाण याजाक येवन भेट दिता आसतले आनी त्या याजाकांक पळोवन हेरा भुरग्यांनी चिंतलें हांवें एक याजाक जाय, हांवें एक याजाक जाय, ताचे बरें जाय, हाचे बरें जाय. आज आमच्या आवय बापायनी वडिलांनी भुरग्यांक विचारलें जाल्यार तूं ह्या लोबाचो याजाक जाताय की ना 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 हांव जायना. ह्या लोबाचो याजाक जाताय की दोया लोबाचो जाताय की या कॉफी कलराचो जाताय की या सादारण एक क्रीम कलरचो जाताय की या ॲश कलरचो जाताय की म्हळ्यार ना 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 हांव जायना. मागीर लास्टाक म्हणटा हांव याजाकच जायना. कित्याक आज आमचे प्रेरणे याद. पूण त्या वेळार तो कामिल्लो म्हणलो याजाक तांच्या गांवाक तवळ भेट दिता आसतना भुरग्यांक आसीच्या सान फ्रांसिसाच्या जिणे विशयान तो सांगतालो. ताचे ल्हान काणयो जायत्यो आसा. सान फ्रांसीस आसीचे काणयो जायत्यो आसा. काणयो म्हळ्यार ताच्या जिवनान घडिल्ले विशय आसा. गांवच्या घरांनी वचून देवाच्या मोगा खातीर कांय दान आनी उंडो तो विचारतालो. त्या प्रार्थीचें आस्कुरण तोंड आनी ताचे लांब काड आसली. फादर कामिल्लोको एक लांब काड आसली तरणाटो याजाक ताचें आस्कुरण तोंड आनी ती लांब काड पळोवन भुरग्यांक जायतें आकर्शण भोगतालें. ताच्या फाटल्यान ते वेताले, ताच्या सांगात ते आसताले. फ्रांसिसाक म्हळ्यार पाद्रे पियोक कापुजिना विशीं कितेंच कळीत नासलें तरी आपणेय एक प्रात जाय, कामिल्लो बरी आपूण जाय, सान फ्रांसीस आसीची दुबळी जिणी आमची जाय म्हणून तो जायते आशेल्लो. काडाचो प्रात जावंक जाय म्हण ताणें आपल्या आवय बापायक कळयलें. कांय जर कळीत नासलें कापुजिना विशयांत, पूण काडाचो प्रात जायचें म्हण ताणें शिकयलें, ताणें कळयलें. फ्रात कामिल्लोचें काड म्हज्या मोतीन कंसलें आनी कोणेंच तें भायर काडूंक साध्य नासलें अशें तो म्हणटालो. त्या फ्रात कामिल्लोचें काडच म्हज्या मोतीन तें कंसलें आनी तें कोणेंय म्हज्या तोंड भायर काडूंक जावचें ना म्हणटालो. आपल्या पुताची आशा सुफळ करच्या खातीर तांचे आवय बापाय पेत्रलसीना तावन 13 मैला पयसिला मार्कोने गांवांतल्या कापुजीन फ्रादी लागीं पावली. अशें 1903 जानेर 6 तारीखेर 15 वर्साच्या प्रायर तो मार्कोनेंतल्या कापुजींच्या नोविशेटीन भरती जालो. फ्रात कामिल्लोनूच ताका व्हरतो स्वागत दिलो. तोच कामिल्लो तेज्या काडा विशयांत तो स्वप्नां देखतालो. मात्र न्ही, तेज्या मोतीन त्या फादर कामिल्लोची काड कंसल्ली आनी तो थंय भरती जालो. गरजेचे तरबेती उपरांत 1907 जानेर 27 ताणें उक्त्यान दुबळीकाय, विधेयपण आनी अहंकारपण हो धर्मीक जिविताच्यो आंगवण्यो ताणें केल्यो. व्हडा संतोशान ताणें त्यो आंगवण्यो केल्यो. सगळ्या सेमिनारींत जिवितांत तो पिडेस्त आसलो. जायतीं जाणां म्हणटा पिडा येता आसतना कित्याक देवा म्हाका ही पिडा दिल्याय, हांव तुजो मोग करीन आनी तुजी कितली सेवा करता काल तेकली म्हणा लागली. आनी एकली त्या वेळार काल हांव असो उलयता सांजेच्या वेळार एकली म्हणा लागली, आमी देवाचो मोग केलो म्हणून आमकां पिडा येनासतना रावचें म्हण कांय गरज ना म्हणा लागली ती. आमकां दंडोण येतना, आमकां कश्ट येतना, आमकां समस्या येतना असो अर्थ इतलोच
कितलो तूं देवाक लागीं जालोय तितलें तुका तेंच समजतालीं. देवाक लागीं सरता आसतना जेवसर धरत्या मापांत आनी एका सायडीर काम करता. तुका दगदवणे दिवंक, तुका दंडवणे दिवंक, तुका पिडा येवच्या बरें करूंक, तुका समस्या येवच्या बरें करूंक, कित्याक तो नाश करचो. तूं साल्व जावं जोडून वेता आसतना नाच करचो जेवसर ओगेत बसना. तुका तें न्हू वण घालूंक तो पळयता, मात्र न्ही ताच्या त्या कुयुक्तेंत कुतांत्रीपणांत तुवें एक पटी थंय भायर आयल्यार पुरो म्हणून तो त्या देखून पोर थंय लेखली. आवय म्हणा लागली, फादर पोर 21 इयर म्हणसर म्हजो भुरगो बरो आसलो फादर. आतां 23 इयर्स ह्या 2 वर्सांनी कितें जालां म्हण कळीत ना. दुखां गळे लागली आनी म्हणा लागली, म्हाका तें कळना फादर, इतलो बरो आसलो भुरगो. आमचे शेजाऱ्याचे म्हणटात कितें जालें ह्या भुरग्याक. बरें आसलें, देवाचे वरती मानवणी आसली. देवाच्या वरत्या वाटेर तो चलोन आसतना जेवसार दाड घालता हें आमकां कळीत जावंक जाय. त्या देखून आमी म्हणटा 21 म्हजो बरो आसलो फादर, आतां ना फादर, आतां 1-2 वर्सांनी कितें जालो. आमी जेवसाराक इडें दिलां. सांब पावल आमकां परत परत म्हणटा जेवसाराक इडें दिनाकात. पाद्रे पियो फ्रांसीस जावन आसतनांत ताणें जेवसाराक केन्नाच इडें दिवना. ल्हान 5 वर्सां प्रायर तो सोम्याक वर्त्या तरान ताची गितां गातालो. एकसुरपणांत आसतना सोम्या विशयांत चड आनी चड मापान तो प्रेरीत जाल्लो. मात्र न्ही तो एकसुरपणान मागोवंक आशेतालो, एकसुरपणान मागोवंक आशेतालो. त्या खातीर हांवें म्हळें देवान ताची योजना आमच्या द्वारे दराबस्त मापान कार्यरुपी करूंक पळयलें तेन्ना ह्या सायडीर जेवसार ताची कार्यां ताची कुतांत्री कामां सर्ती करतालो. जायते आमी चिंतचे हांव देवा लागीं सरलो जाल्यार, देवा सांगात म्हजो संबंद बरो केलो जाल्यार देव म्हाका कांयच वडणें येनातले बरें पळयतालो. ना ना, जायते जाण आज मलगडे म्हणटात आमी तें शिकल्या, कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा पयलीं आमी देवा लागीं नातिल्ले. आज आमी देवा लागीं आयल्या. देवा लागीं येता आसतना कितलो तो दोस्ता म्हणून आमकां कळीत जाता म्हणटा मलगडे. पूण तरणाट्यांक आनी ल्हानांक तें थोडे आमी शिकोवन दिना. आमी शिकोवन दिवचें बरें. केन्ना तूं देवाच्या वर्त्या शेतांत वावर करूंक वेता आसतना तुका अनंत तरेचे नाडी नाडटात. कित्याक म्हळ्यार तूं देवाचो वावर करूंक एक याजक जशी जाल्यार, एक धार्मीक जशी जाल्यार त्या द्वारे कितल्या जाणांचे जिवान तुवें साल्वसांव करूंक जाता, कितल्या जाणांक बरें करूंक जाता. आनी एका मनशा द्वारे इतल्या जाणांक बरें मेळटा आसतना जेवसार ओगेत रावना. आमकां कळीत नातल्या बरें तो ताच्या जिवनांत रिगता. त्या देखून हो 21 म्हणसर बरो आसलो भुरगो आतां 23 जाता आसतना खंयचें आयकना, घरा टायमार येना, केदाळा येता म्हण गोतून जायते आमच्या आवय बापायचे खंत हिस्स. थोडी पब्लीक आमकां येवन सांगतात, थोडे अल्टार कानान सांगल्या बरें फादर अशें घडलां, म्हाका म्हज्या खातीर मागा. बरें बरें मागया. एकले आवय म्हणा लागली खंय साम मोनिका 17 वर्सां आपल्या पुताच्या कन्वर्टरपणाक मागोन आसली. ऑगस्टीन कन्वर्टर जावंक 17 वर्सां एका आवयचे मागणें कळमीत नासतना. आनी त्याच प्रमाणे पाद्रे पियो आपल्या एकसरपणान सयत देवाची खुशी करूंक ताच्या वर्त्या जिवितांत मागणें करूंक आशेतालो, गितां गायतालो. जायते आमकां आज इल्लें उणेपण बघता तें कितें आउटडेटेड. नो, इट इज नॉट आउटडेटेड, इज व्हेरी मच इनडेटेड. पाद्रे पियो म्हणटा म्हाका कसलो संतोश भोगतालो ते देवाची वर्ती गितां गाता आसतना, सोम्याची गायनां करता आसतना. म्हज्या जिवनांत नवो जीवत बरो न्हू वमततालो म्हणून तो सांगता. म्हज्या भावना भयणीनो पळय, ताची जिणी ह्या जागपणाच्या तरबेतींत जायते पिडेस्त तो जावन आसलो. निमाण्या आंगवण्या उपरांत तो खऱ्यानच पिडेस्त जालो. कुडींत अवचित अस्कत काय ताका बगली. तोंडार तामसण सोरोन निस्तेज अशें जिवीत कश्टांचें आनी भाव पियोन तें आजून कश्टांचें केलें. धार्मिकेच्या नियमांत आशिल्ल्यांक सर्तीक उपास आनी दंडणी करून तो आपणाक शिक्षा दितालो. आपण पिडेस्त आपणान उपास करून जो दंडन करून जो म्हण तो चिंतूंक ना. ताच्या की चड दंडन ताच्या कुडीक तो दितालो.
ताचें कान भोव तोडें जावन आसलें. तसो जीव पळोवंक बारीक धडांग दिसता पूण ताचें कान भोव तोडें. 1907 जुलायचे एका राती ताचे कुडांतल्यान पिरंगोणी आयकून थंय धांवल्ल्या सांगाती भावांनी पळयतना तो धरणीर पडलो आनी भोव कश्टांनी उस्वास घेतालो. आपल्या भावांनी दिल्ले सुसुसे पियो थंय कसल्यान बरेंपण दिसनासले वरवीं ताणें वांचे विशीं तांकां खंत दोसूंक लागली. तो ताणें चिंतलें वो आतां मरण पावतालो आनी वो मुखार वांचचो ना. त्या देखून आपली याजकी दिक्षा घेवन मरणा आदी एक पोटी पुणूय पवित्र बलिदान भेटोवं आपणाक आसली आशा पाद्री पियोन उसारली. बेगीनसो म्हाका एक दिक्षा दिया, म्हाका एक याजकपणाचे म्हाका कोण एक फावो करा आनी हांव मरच्या पयलें एक मीस म्हणून भेटोवन मरण पावतालो म्हूण ताणें ताची इच्छा तांकां सांगली वडिलांक. तेन्नाच्या नियम प्रकार याजक शिक्षा घेतल्यांक 24 वर्सां भरूंक जाय आसलीं. तरी त्या नियमाक आडवाद कशें 10 म्हयन्या आदींच म्हणजे 1910 ऑगस्ट 10 ऑगस्ट 10 परब सम लॉरेन्साची ताका याजकी दिक्षा दिली. बेनोवेंतोच्या त्या कॅथेड्रलांत ताची दिक्षा दिल्ली जावन आसा आनी ताचे उपरांत पिरगेजीन ताचें पयलें अवकारीचें बलिदान भेटयलें. त्या वेळी आपल्या हातांनी ताच्या पांयांनी ताचे विशेश दूख ताका भोगली. हर एक पिढी तो मागोन आसलो, सोम्या तुज्या 5 गाय म्हज्या कुडीर कंसय. आमी कोणी गाय कंसय म्हाका एक दूख दी, म्हाका पिडा दी म्हण आमी कोणाकडेन मागना हांव चड जावन. पूण तो पिडा दी म्हूण मागतलो, ताच्या पिडेंत तुजे 5 गाय म्हज्या सगळ्या कुडीर तूं कंसय. पयले 5 गाय मेळिल्लो जावन आसा आख्ख्या पयस सभेंत पयलो सान फ्रांसीस आसीस स्टिग्माटा म्हणटा. ह्या वर्सा 800 वर्सां ताच्या स्टिग्माटाची आमी संभ्रमली आनी त्या 800 वर्सांनी जायते ताच्या जिवनांत आमी शिकल्या. तो आपणाकच खाली करना माउंट लावेर्नाक वचोन देवा कडेन तो मागता आसतना ताच्या कुडीर जेजून ताचे 5 गाय कंसयल्ले जावन आसात. पूण फ्रांसीस आसीसीक चड तेंप ताच्या कुडीर ते गायी वोवंक अवकाश मेळोंक ना. बेगीनच तो अंतरलो, लगभग 1-2 वर्सांनी तो अंतरलो. त्या देखून ते कुडीचे गाय चड तेंप ताच्या कुडीर कंसोवन नातले. पूण पाद्री पियो आशेतालो हर एक पटी म्हाका ते गाय जाय, म्हाका तुजी ते कश्ट गायांची दूख बघून म्हजें जीवन भोव आपुरबायेचें करूंक जाय म्हण पाद्री पियो हर एक पटी मागतालो. अशें आसता ताच्या कुडीर ताणें पयलें मीस आर्गां मीस भेटयता आसतना ताका ताच्या कुडीर हाता पांयांनी कठीण दूख भोगली. सोमेच्या पाशाचे अदृश्य गुर्त ताचे थंय कंसल्ले जावन आसात. 1911 सप्टेंबर 8 ताणें आपल्या आत्मीय डिरेक्टराक खबर दिली. स्पश्ट जाता याजकी दिक्षे वरवीं पाद्रे पियो तो जाता. पियो आसलो पाद्रे पियो, फादर पियो. आनी त्या देखून पाद्री पियोची पिडा उणी जायनासली वा ताका मरणय येनासलें. ताणें चिंतलें वो मरण पावतलो, त्या देखून ताका बेगीनच 10 म्हयन्या आदींच प्रायभरच्या आदींच ताका एक याजकी दिक्षा दिल्ली जावन आसा. ताचे उठते भलायकेक लागून ताच्या वडिलांनी ताका तसो मायगांव पियत्रेल्सिनांत दवरलो. 1915 वर्सा ताका रक्षण खात्याक भरती जावंक आपोण आयिल्लेंच तो पियत्रेल्सिनांतावन वचोंक आयतो जालो. तरी आपल्या पिडे वरवीं ताका पाटी उरलो. मिलिटरीक जॉयन जावंक आसलें, ताची पिडा आसली पळय. देवाची मांडवणी कशी आसा पळय, कोणेय ताका आडोवंक साध्य नासलें. कित्याक त्या इटलींत मिलिटरीक जॉयन जावचें म्हळ्यार जॉयन जायचेंच ह्या प्रायाच्या तरणाट्यांनी. पूण ताच्या पिडे वरवीं तो पाटी उरलो. उपरांत 1916 जुलय 28 ताका सम जियोनी रितोंदो कोवेंताक व्हेलो. सम मारी देले ग्रासियेचे इमारतीक मान करूंक ह्या ठिकाणी भेट दिवच्या त्या कोवेंतांत तो फुडल्या 52 वर्सां आपल्या मरणा पर्यंत थंयच उरलो. हर एक मिसाच्या बलिदानांत जेजूच्या कश्ट मरण आनी जिवनपणाची रुजवात देखून याजक मीस भेटोवचे फुडें आपण कोणा खातीर मीस भेटयता म्हणून समजोवन दी
तवळ ताका मिसाचो संपूर्ण फळ मेळटालो म्हूण तो सांगतालो. आनी हे ताच्या कुडीर आशिल्ले 5 गाय इतले ताच्या जिवनांत फरकट तरान दिसोंक लागले. 1918 तावन 1968 पर्यंत हे ताचे 5 गाय ताच्या कुडीर आशिल्ले लागभग 50 वर्सां हे गाय ताच्या कुडीर आसले. आनी हे गाय ताका जाय ते कश्ट दिताले, दोस्ताले. थोडे पडेन ताच्या जिवनांत कुडींत एकदाची दूख अशें गायाची दूख ताका वडताली की पूण तो केन्नाच निराश जावना. हातांक पांयांक आनी काळजाक ना दिसता भल्यान पापसिला म्हणल्यार वळच्या रक्तावरय ताका कळ्ळें. सगळे प्रार्थनाचे खातीर मागतना ताणें ताका आपल्या दोळ्यांनीच मुखार आशा कोसळलेल्या जेजूचे जेजूचे पळोवंक सुचयलें. ती क्रुसिफिक्स पळयल्यार तांकां मिस्तेर समजलो. फाटल्या 3 वर्सांनी आपणा ते ना दिसते रितीर सोमेचे गाय घेवन आसलो पाद्रे पियो आतां दिसते रितीर ते गाय घेवंक पावलो. कित्याक 3 वर्सांनी म्हळ्यार ताका त्या 3 वर्सांनी वैज्ञानीक तरान हे गाय नीसगी हे आपणा ते कंस आयला म्हूण पाद्रे पियो कांय पटी सांगता की म्हणल्या खातीर ताका वॅटिकना जावन एक पंगड येवन ताची सजना करूंक लागले. हे नीज गाय घे म्हण सायंटिफीक तरान प्रूव करूंक तांकां अवकाश दिता आसतना पाद्रे पियोक लोकां खातीर मिसां भेटोवंक नातलीं, लोकांची कुमसार आयकोंक नातलीं आनी त्याच प्रमाणे लोकांक मेळोंक नातलें. बंदर ताका घाल्ली. कित्याक तुज्या विशयांत वैज्ञानीक तरान तुज्या त्या गाय कितें आसा म्हणटाय वैज्ञानीक तरान संशोधन जावंक आसा त्या वेळार तुवें कोणाक मेळोंक ना. पूण पाद्रे पियो आपल्या कुडाक गेलो. ल्हानशे कुडांत एक बांक आसलो. त्या बांकार तो बसतालो, मागतालो आनी मागतालो. जेजू सांगता एक जावन तो जियेतालो. येवकरीस्त एकसुरो जावन तो भेटयतालो. लोकां सांगता येवकरी भेटोवंक ताका अवकाश दिल्लो ना. आनी 3 वर्सांनी सगळें संशोधन जाल्ले उपरांत तांकां कळीत जालें हे गाय क्रिस्ताचे ह्या पाद्रे पियोच्या कुडीर कंसयल्ले नीज जावन आसात. ते पटी मारले गाय न्ही, पडकिरे गाय न्ही, ताणें हेरांक दाखोवच्या खातीर रचयल्ले गाय न्ही, क्रिस्ताचे खरे गाय म्हणून तांकां रुजू जाल्ल्या उपरांत ताका तांणी 3 वर्सां उपरांत सुटका दिली. लोकांक मेळोवंक ताका अवकाश दिलो, कुमसार आयकोंक अवकाश दिलो, येवकारीस भेटोवंक अवकाश दिलो. मात्र न्ही आसता ताणें लोकां खातीर तांची पिडा गूण जावच्या खातीर मागोवंक ताका अवकाश दिलो. आनी हे 3 वर्सां भितर आसतना ताची सुटका जाल्ल्या उपरांत पत्रकर्त्यांनी ताका विचारलें जावन आसा, पाद्रे पियो कांय सूख नासतना ते 5 गाय क्रिस्ताचे वय म्हूण तुका कळीत आसल्यार हेरांनी तुका बंदड घालून भितर दवरल्या वेळार तुका कितें भोगलें. आनी पाद्रे पियो भोव आपुरबाय तरान म्हणा लागलो, द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट. पळया अन्याय अनितीन फटीपणान ताका भितर दवरलें जाल्यार संशोधना खातीर तुवें येवन वचो. ताचे ते 5 गाय क्रिस्ताचे म्हूण कळच्या खातीर संशोधन चलता आसतना ताका भितर दवरल्यार ताणें कांयच उपराटोना. विधेय जालो तो. समर्पण म्हळ्यार तें आपणाची चूक ना. आपणा ते आसले ते 5 गाय क्रिस्ताचेच जाल्यार तितलें कळीत आसोन पाद्रे पियोक वडिलांनी दिल्लो कायदो ताणें पाळ्ळो. ह्या दिसांनी आमकां फक्त हांवें कित्याक आयकूंक जाय, तो कितलो सारको, ताणें सांगलें कितलें सारकें, तें ताणें सांगलें सारकें हांवें कितें आयकूंक जाय. पाद्रे पियोच्या जिवनांत ताणें सांगलें खंयचें सारकें नासलें. सगळें पाद्रे पियो जें कितें करता तें सारकें आसलें. ताचे कुडीर आसले 5 गाय ते नीज जावन आसले. पूण पाद्रे पियो उपराटूना. वडिलांच्या त्या आदेशाक खालती मान घालून ताणें सांगिल्ल्या बरें 3 वर्सां तो भितर कुडांत आसतना देवाचो आनी ताचो संबंद वर्तो जालो म्हणटा तो. मेळुलेक वर्तो अवकाश म्हणटा तो. हो अवकाश हांवें केन्नाच चिंतूना म्हाका कित्याक भितर दवरला, म्हाका कित्याक भायर वचोंक सोडूना म्हूण हांवें चिंतूना. हांवें चिंतलें हो अवकाश देवानच म्हाका दिला. जेजूचो आनी म्हजो संबंद भोव लागशिल्लो जालो. जेजूक व्हरता मोगान हांव समजून घेतलें तो जेजूच म्हाका मेळोंक येतालो म्हणटा तो. आनी अशें म्हणटा आसतना पाद्रे पियो त्या 3 वर्सांनी कितलो
देवाक लागीं सरलो की ताची उतरांच सांगूंक शकतात त्या पवित्र सभेस एक तापड भोव रुचीक जावन आसलें कित्याक नांतर कितें जातें म्हूण तो तडबडी म्हणटा एकादो वेळा असले म्हाका भितर बसची एका तरेची परिस्थिती येनातली जाल्यार हांव इल्लो हाम भावांत हांव व्हडलो जेजूचे 5 गाय घेवन आसा म्हूण एक हांकार म्हजें थंय येता आसलो तो येवन जावच्या कोणा म्हाका एक 3 वर्सां भितर बसोंक पडलें म्हणा लागलो आज मोगाच्यान आमी जायतीं जाणां आमकां कितेंय सांगता आसतना ती देवाची खुशी न्हय ही मनशाची खुशी ताणें सांगिल्लें बरें कितें जावचें म्हूण आमी आज जायते जाणां उपराडटा आज आमकां ओबिडियन्स नाका विधेयपण आमकां नाका आमी चिंता ताणें सांगिल्लें हांवें केलो जाल्यार हांव सोलवलो म्हूण ना पाद्रे पियो सोलवो ना पाद्रे पियो म्हणा लागलो ती देवाची खुशी त्या प्रमाणे जावं दी आनी पाद्रे पियो उपरांत 3 वर्सां उपरांत भायर आयिल्लो सो ताची वर्ते मिसांव कामां चिओन्नी रितोर्नो तो 52 इयर्स 52 वर्सां तो थंय आसतना जायती वर्ती मोठी सेवा ताणें दिली प्रत्येक तरेन येवकरिस्ताचे भेटवणेंत लोकांक लागीं हाडलें लोकांक भक्तीवचें बरें केलें लोकांन त्या येवकरिस्ताच्या कॉन्सेक्रेटा वेळार संपूर्ण तरान आपले कश्ट थंय घालता आसतना आपलीं पातकां त्या सोम्याक पळोवन रडटा आसतना तांचे थंय नितळ जातालीं ती नितळाय येताली प्युरिफाय जातालीं आनी ह्या देखून जायतीं जाणां सल्वासांव जोडूंक लागलीं तांची पिडा कोण जाली आनी सगळें बरेंपण तांकां लाभलें मोगेच्या भाव भयणीनो पाद्रे पियो हाची विशिश्टता कितें आनी सांगलें थोडे उल्लेख हे सगळे आमी येवच्या हप्त्यांत पळयतले ताच्या पयलें पाद्रे पियोचे वर्तें पुनशेत चिओन्नी रितोर्नो आज लोकां मोगाळ जालां जायते जाण आमचे खापुजीन फ्राद आमच्या कर्नाटका प्रॉविन्साचे वचून चिओन्नी रितोर्नो आज सेवा दिवन आसात कित्याक थंय जायतो हारियारीनी लोक आज येता त्याच पाद्रे पियोची ती कूड थंय आसा त्या कुडीचे दिश्ट घाल थंय वचोन त्या चिओन्नी रितोर्नोन कुमसार जावन आमी आमचें जिवन बरें करच्या खातीर थंय वेता म्हणल्यार जायते जाणांचो उल्लेख जावन आसा मस्त जाणांनी म्हणचे हांवें आयकलां म्हाका त्या पाद्रे पियोच्या जाग्यार वचूं जाय म्हाका पाद्रे पियोच्या पुनशेतान पळोवन येवं जाय आनी आज आमची भारतांत जायतीं पाद्रे पियोची पुनशेत आसात प्रत्येक तरान आमचे संत आन्ना फ्रायरींत पाद्रे पियोचें पुनशेत आमी हर एका वर्सा ताची परब हांगा करता सप्टेंबर 23 त्या खातीर 9 दिसाचे नव्यान पाद्रे पियोचें सप्टेंबर 14 तारखेक हर एक वर्सा इथे आराम जाता इवन कोरोना आसतनाय आमी ती परब हांगा आचरण केल्ली लोकांक येवंक नातलें पूण ती परब आमी आचरण करची केदाळय ह्या पुनशेतांत सोडूंक ना कित्याक ह्या पुनशेताक जायते मनशां येवन जायती भक्ती घेवन पाद्रे पियो कडेन मागिल्ल्यांक जायते उपकार मेळ्ळ्यात कितलेशे उपकार मेळ्ळ्यात कॅन्सर पिडा गुण जाल्ली हांगाच ह्याच आमच्या एका नव्याना बुकान तुमी पळयलें जाल्यार भगवान पाद्रे पियोच्या नव्यान आनी हेर मागणी ह्या बुकान तुमी पळयलें जाल्यार कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्यांची साक्ष सयत आसा एका सेवकान सयत ताची साक्ष जायती दिल्या पाद्रे पियोन कितल्या जाणांक तांच्या काटल्या लागीं वचून आपडला म्हणलो एक अनुभव जाल्ले आमच्या रेतेर मंदिरांत दैविकाच्या रेतेर मंदिरांत रेतेरीक येवन सांगतात तर ह्या पुनशेतांत ताची परब आचरण करूंक एकल्या की भोव खुशी ती परब सप्टेंबरच्या 23 आसतना 14 तारखेक नव्यान आराम जाता हे नव्यान हर एक वर्साय संजे 5:30 वरार आराधन ताचे उपरांत नव्यान 6 वरार मिसेचें बलिदान आसता आनी ह्या मिसेच्या बलिदाना उपरांत तेलाची माकोवणी आसता हे सगळे देवस्थान हांगा आमी मांडून हाडटना हर एका बुधवारा पाद्रे पियोच्या नव्यान हांगा चलता आराधन चलता मिसेचें बलिदान चलता हर एका बुधवारा 10 वरार हांगा ताच्या ह्या पुनशेतांत ताचें देवस्थान चलता आनी हेर जाग्यांनी आमी पळयलें जाल्यार पाद्रे पियो आज जायतो फामाद जावन येवन आसा आमच्या गोंयांत आसचे नवेले आसचे पाद्रे पियो फ्रायरी म्हणटा आमी ताका थंय आज जायतो लोक येता कित्याक पाद्रे पियो अस्सर्यांचो सांत पाद्रे पियो कुमसारीचो सांत पाद्रे पियो येवकरिस्ताचो मिस्तीक
अशें ताका जायतीं नांवां आसा. पिडा गूण करचो सांत. प्रत्येक तरेन कॅन्सर पिडीत ताचे कडेन जायते मागतात आनी मागिल्ल्यांक तो सोण सोडिना तो दिता. अशें आसता. नावेलेंत आसची ती पाद्रे पियोची फ्रायरी आनी तें पुनशेत. तशेंच आमच्या ह्या गांवांत सुतुरांत तुमी पळयलें जाल्यार आतां बारखुरांतूय एक पाद्रे पियोचें ल्हान पुनशेत तांणी केलां आनी तें पाद्रे पियोची रेलीक आसा. तें लोक ताचे भगवनपणाचे व्हरतो गुर्त जावन ताचे नव्यान धरण आसा. जायतीं जाणां आज पाद्रे पियो कडेन मागतना तांकां मेळिल्ले उपकार म्हणटात वी लव पाद्रे पियो. कोणाच्या तोंडान पळयलें जाल्यार वी लव पाद्रे पियो. दॅर इज नो अदर सेंट लायक पाद्रे पियो म्हणटात. दॅर इज नो अदर सेंट हू इज सो मिराकलस अँड सो वंडरफूल लायक पाद्रे पियो. हांवें जायत्या जाणांच्या तोंडांत आयकलें. कित्याक हांव पयलें पाद्रे पियोच्या पुनशेतान नातुल्लो. हांव रेतेरीत आसलो पूण पुनशेतान नासलो. केन्ना हांव ह्या पुनशेताक आयलो हांवें पाद्रे पियो कडेन एकच मागचें, पाद्रे पियो तुज्या भुरग्यांक आयिल्ल्यांक सोण घाली नाका. तांच्या कश्टांनी तूं पाव. तांकां जाय जाल्यार बरी भलायकी तूं दी आनी त्या प्रमाणे तूं तांचे सांगाता चिये. पाद्रे पियो व्हरतो सांत आमच्या जिवनाक जायतें बरेंपण केल्लो. तेच सांताच्या वर्त्या माजातीन. त्याच प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत आसचें पाद्रे पियोचें कॉपेल. ह्या जाग म्हाका म्हणटालो आमच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक ताचे वयर एक बरी उर्बा येवच्या खातीर आमचें कॉपेलच पाद्रे पियोक समर्पीत केल्लें जावन आसा. पाद्रे पियो ल्हानांचो, युवक युवतींचो, मध्यम प्रायस्तांचो, उतर प्रायस्तांचो, पिडेस्तांचो हर एकल्याचोय तो पात्रोन जावन आसा. एक बरो सांतो जावन आसा. बऱ्या सांताच्या वर्त्या मजतीन आमी मागिल्लें तो केन्नाच ना म्हणना. पाद्रे पियोच्या पुनशेताक येयात. तुमकां आमचें वर्तें आपोवणें आमी दिता. प्रत्येक तरान पाद्रे पियोची परब ह्याच म्हयन्याच्या 23 वेर 10:30 वरार संभ्रामीक मिसाच्या बलिदानाचे परबेचे संभ्रम आमी हांगा करता. ताचे पयलें 9:30 वराक ताची रेली काडून आमी सगळ्या आमच्या वाठाराच्या बोवारी पुरश्यावार येवकारिस्तां पुरश्यावार वेता आनी हें पाद्रे पियोचें वर्तें देवासपण जायत्या जाणांक पाद्रे पियो म्हणटा आसतनात तांच्या काळजांत एका तरचो मोग उपजता. तसलो मोग पाद्रे पियोन आमकां दिल्लो. फुडल्या अवसरांत आमी पळयतले पाद्रे पियो कोंता विशयान कितें सांगता, भगवनपणा विशयान कितें सांगता आनी आपल्या जिवनांत कसली सकडी असर आनी अजापान ताणें करूंक शकलो आनी देवाच्या मोगा विशयांत आनी अवकारिस्ता विशयांत ताणें दिल्ली जाणवाय वर्त्या तरान येवच्या अवसरांत आमी पळोवची. तर म्हाका न्हू पाद्रे पियो आमकां पाव. पाद्रे पियो आमच्या सांगाता तूं राव. पाद्रे पियो आमकां जाय जाल्लें बरेंपण दी. आसिसीच्या त्या दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय म्हणटा आमी. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियोंक सदां कुर्साचो कुरो तुवें जोडलोय आनी तोच पाद्रे पियो म्हाका तुमकां जायते अजापाचे अजाप करून दी. आमच्या जिवनांत भगवनपण आपणावंक आमकां तो आदार दिवं दी आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत आमकां तो भागीदार करून दी. विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबाकय वर्तना पाद्रे पियोचे बेसांव मागता. पाद्रे पियोचें वर्तें भक्तीपण तांकां जायतें आसा. जायते मिनांत काण त्या पाद्रे पियो विशयांत ते जायते प्रसार करच्याक मुखार आयिल्ले आनी त्याच प्रमाणे ते मुखार वचोन त्या पाद्रे पियोचें वर्तें शांतीपण हेरांक गाजोवंक ते शकतले. तुमकां आनी तांकां सांगाता मेळोन देवाच्या वर्तें आशिर्वादान मागता आसतना पाद्रे पियोच्या तेसांवांनी पाद्रे पियोच्या विणवणेन सगळीं आमी आपुरबायचीं भुरगीं जावन दी. आमचें कुटुंबां पवित्र जावन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.